Move the cut motions listed against my name in the circulated list number 5D. Shri Vijay Sardesai. Because sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list Carlos number Pereira. 5A. Honorable Speaker, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 5F. Shri Cruz Silva. Speaker, sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 5E. कपात सुचना सभागार क्रमांक 7. कोण उलयतात? First. Sir. Yes. आज think 1 hour भितर मातशें काबां करपाक जाय because कालचे भाशेन जावपाक जाय. They should not be allowed to speak because in 1 hour they should able to either they are supporting नाही they are supporting the demands or they are opposing the demands. Clear जावपाक जाय. एक लक्षात ठेवा. थोडे उलय, मॅडम. खूप सजेस्ट करा. थोडे उलय. तांचं टाइम असा अलॉटमेंट केलं. पण thank you म्हणून नाही तुम्ही. तुमचं तुम्ही time thank you म्हणून नाही allotment speaker sir. तुमचं None of them are time saying thank you. Yes, Everybody is only pointing out faults. जरा minister Thank you. सांगपाक जाय. Either they say thank you or they complain. Tell whether they are going to complain or whether they are going to say thank you. ऐका रे. 5 मिनिटांनी thank you म्हणून बसपाचें. Complain we are not going to tolerate. रणजी We वेगळा. are not going to take anything negative against the demands from the ruling sir. एक सांगा तांचं टाइम ते ठरयतले. उलटा टाइम रुलिंग ठरयतले. What is the meaning? That is not about right. That is about talking sense. रणजी वेगळा. Demand support करा or demand oppose करा. You are saying you are supporting the demand. You are putting your negative sir. रणजी वेगळाच एक लक्षात घ्या की अरे तुझ्या ऑपोजिशन टाइम अलॉट केला असा तू त्या संदर्भात उलय. तू रुलिंगाच्या टाइमार तू कित्याक उलयता? रुलिंगाचे रुलिंग ठरयतले. आता कोण उलयता? स्पीकर सर श्री कार्लोस पेरेरा. Time, opposition, ruling at time, time दिला असा. टायमामध्ये दोर. स्पीकर सर रुलिंगातले आमदार जेन्ना उलयतात तेन्ना ते ऑपोज करपाक नाल्यार हाका न्ही आपले डिमांड प्लेस करपाक उलयतात. डिमांड जे आसा तर डिमांड कोणे घाल्या सरकारान घाल्या. आम्ही कट मोशना कट मोशना खातीर आमी उलयतले न्ही. एक लक्षात घ्या अरे रुलिंगाचं रुलिंग ठरयतले न्ही रे. ना ते ठरोवपाचें न्ही. तुम्ही डायरेक्शन दिया म्हणटा ना ठरोवपाचे इश्यू न्ही हो स्पीकर सर. तो तुमकां सजेस्ट करता की तुम्ही डायरेक्शन दिया. तांकां कितें तांच्या हातांत ठरोवप तुम्ही. हांवें डायरेक्शन दिलें. ना ठरोवप तुम्ही. ठरोवप ताणी न्ही. एक तशें न्ही रे. ताजो टायम म्हणटा तांचो टायम पासून तांकां अलॉट केलो त्या टायमाचेर ते कोणाक ते ठरवून रे. हांव तशें म्हणना. चड जाता आमकां बेल मारतात. आमी कट विजय मोशन सरदेसाय एक लक्षात घ्या. तुमकां जर 1.5 वर दिल्ले आसत तर जायत न्ही. 1.5 वर दिले नाही. थँक 2 वर दिलाय सेपरेट. टोटल 3 वर. येस कोण उलयता? कार्लोस पेरेरा. हां मूव केले. अरे बाबूच्या लेटर धाडा रे. सगळें करता. येस विड्रॉ करा कट मोशन. Speaker sir, I would like to move the cut motions listed against my name in the circulated list number 5B. येस श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I rise to एक support. मिनिट एक सजेशन जे पळय आसा पळय न्ही कायद्याक कितें आसा रुल्स कितें सांगता स्पिकरान टायम अलॉट करपाचो. allot केली न्ही हांवें. स्पिकरा कडेन आर्ग्युमेंट करपाची ना. तेच आम्ही म्हणतात तो टायम फायदा हांवें अलॉट केलो. आम्ही तेच म्हणतात ना रे. 1 मिनिट माय दिवं नाका. येस आम्ही तेच म्हणतात ना रे. Honorable Speaker, म्हाका दिसता हे सगळे I think there's a misunderstanding. आमी कितें म्हणटात we are not opposing anyone speaking, but तुम्ही तुमचो सरकार तुम्ही कट मोशन तुम्ही घालूं जायना. तुम्ही खुश आसपा जाय. So that's why what kind of thing which you are going to speak and complain. खुशी खबर Then you can take up against the government. खुश ना ते खुश ना. खुशी करू स्पीकर सर ते खुश ना. नाजाल्यार उलोव कितें जाय. खुश आहा जाल्यार उलयना न्ही कोण. येस येस बुके हाडूं जाता. येस येस Honorable कार्लोस पेरेरा. Speaker, I will speak on demand number 7, which is settlement and land records. In Goa, we see every week and nearly every day of land scams which are coming and people filing cases of land grabs. Important thing which has been happening
is they don't happen just with private parties, they are happening with the government officials. And which government officials? They are the mamladars, the deputy collectors and the staff of these offices. There are, in my belief, there are officers who are specially being seated there to find out which properties are available, to get the land records and to start giving these land records to people so as to bring buyers and to try to sell off the land to other people. In sale deed kotta shona ek Aadhaar and biometrics kotta te. But when it comes for mutation, kai na te. In mutation, kon application kotta, ek address dita, notice kona hoite ami nanat, and magi mutation jata muncha fatla. It's not your fault, but it's a system fault. You're understanding what I'm saying? So I think that these large-scale frauds of saying notice sent, notice unclaimed, notice person can't be found, because mutation in the survey form, you only have a name, you don't have an address. Sometimes property may be in village A, that person may be living in city or maybe another village or maybe living abroad. So where do you serve the notice? And I will tell you another thing. Sometimes by रावता जाल्यार strategy कितें in गोंय रावता म्हूण दाखोवपाचें. कित्याक मागीर notice thing UK, USA धाडपा जाय. Publish हूंय कोतलो, publication thing करूं जालें, सामकें मारोग जातलें. And you have to publish in the district where he is residing. You can't publish in one city and he stays in another place. So, एश कोन fraud जाता. लोक मागीर गोंय येता तेन्ना सडली आनी कोण आसा तेंगे घरांत. And this is the way then battles are fought. And to झगडटा कोरा भितर वचपाक दुसरो येयलो आनी घरांत रावता. So I have a suggestion that whenever you are doing application for mutations or for partitions in land revenue records, there are two things which should be done. One is ask them for Aadhaar details so that you know where you can make it compulsory by amending the rules. Let any notice which is being served, if it comes back not served, you should ask for publication in the newspaper. And also, if he says, let us say, he stays in Aldona village, in the Panchayat office it should also be pasted, and also in the collectorate or the deputy collector's Mamladar's notice board it should be pasted, so that even the locals will know, okay, this property of this place. And one more thing, if the property, let us say, is of Nashnala being sold, in that village Panchayat also should be there. He may be a resident of Aldona, but property of Nashnala. Do you understand what I'm saying? So if this gives a wider coverage and people can say, oh, he's here, he's there, even people can come forward and help say that the man is there or not. Otherwise, behind the back, somebody's property is sold. I also ask that there should be a verification system by a superior. Like when a survey entry has to be certified, you have a procedure. It is certified by a superior. So if this kind of cases, I'm not talking of cases where people appear and we don't have to waste time, but when people are absent, I would suggest that you have a system of verification by some superior officer that the procedural requirements are complied. And I can assure you that 80% of these kind of frauds taking place will be minimized. I have another question. We have land records which are being made. Why don't you allow a provision in our land records, but not made public, to keep the address of the people? Tomorrow I want to give my address. So if any notice is to be issued to me, it will come to my address. I can also change my address if I change my place. But don't make it public because your privacy gets invaded. It can be with the department. Like as you have a PAN card. PAN card has, but no details are there, but it has a number. Therefore, you can see that ED has booked many cases of such land grabs where even the officials are made parties. There are FIRs registered and where the department has found it. My question is, what have you done in respect of those officers who are prima facie found guilty in multiple cases? I'm not taking single. Once somebody can slip, once somebody may err, therefore he is also booked. I'm not talking of those. When there are multiple cases of overnight in 24 hours mutations being done, in 24 hours, you and I go there, we will stand in line for months together.
So my second thing is, why do these cases not have a fixed timeline? And it is only we Goans that we are having this problem that for years our mutation is going on, years partition is going on. But somebody who comes from outside in flashy vehicles with a lot of money, overnight he gets mutation, overnight he gets partition. It's so fast for him, but why not for us? Another aspect now is on the failure to partition land acquired. Whenever land is acquired, सरकाराचे जमीन नाव वता सर्वे फॉर्माचेर पूण कितें करतात मागीर ओनर आसा ओरिजिनल ओनर आनी सरकाराचें नांव आसता मागीर आमी कितें करूंक गेले जाल्यार एक घर बांदूंक गेले जाल्यार दुरी घालूंक जाय जाल्यार NOC from the department is required. I am the owner. You have only entered a part of my property, but I have to ask your NOC. You understanding how it becomes? So why should we ask that department for an NOC? Why should they not partition the land and keep it separate? You're only entering with a mutation. Please go ahead for the partition and you can protect your land in this way. It identifies and separates. Third aspect is cadastral survey records. We have cadastral survey record before Land Revenue Code came. So Portuguese time, and I know that cadastral survey was not completed throughout Goa. But wherever cadastral survey is available, why don't you ask the department, survey department? Many of us go to the survey department to correlate the cadastral survey with the land survey. So why don't you ask them to keep one other section which can get uploaded, that this is cadastral survey number and this is your other survey number. Today what is happening in land records, they say land not registered, not inscribed in the matris, and end up selling our properties which are otherwise registered with people's names. So if this cadastral survey can correlate and available online, I think that will be much better and control this. Alvara lands, there are two parts of it. One is lands which are granted under Decree 3602 of 1917 and Alvara grants. There is an amendment to the Land Revenue Code which has made these kind of grants occupant class 2. They are not occupant class 1. So they are occupant class 2. I think that department should update this so that you don't lose land, or these Alvara lands should not be sold without the prior consent of the collector, because that's the provision required for prior consent of collector. Otherwise, one passes to the other. And I have seen from 1953, I have seen a case which has come to me, where now people have sold it over 4 persons have passed. Genuinely, it's not no frauds. They have passed it down, but I don't see any consent of the collector except in the first one. So that is then the problem comes. Now they're trying to certify the legality of the land. That's becoming a difficulty. Now, I've already spoken about this inaction against government officers. Now I will speak about demand number 15, Collectorate North Goa. Let me say one thing, because for me here Collectorate North Goa is connected, but certain issues will be common for North and South Goa. First, as far as Collectorate North Goa, I have a word of praise for our former collector, Mamu Hage, who is no more here now, but she was very good and very efficient. Yashaswani also, who was here previously, I must commend what work she did and the speed in which she was doing. And there is now a young officer called Ankit Yadav. I think he's the present collector here. I went and met him the other day in respect with an issue which I will tell you now what it is. It's regarding disaster management, and I must say he was very good and he was very efficient, immediately understood the problem and gave the directions. When it comes to cutting of trees under disaster management, he is the authority under Disaster Management Act. Our fire brigade department, कित म्हणटा, झाड पडले जाल्यार आमी काट कोटले. झाड उबा जाल्यार आमच्यान काट करूंक जायना. But tree is leaning dangerously. पडपा आसा. लोक मोडटलो, घर मोडटले. Why should it not be cut? So when I met him, he said, yes, we are giving instructions. And that tree was cut, no problem. I don't want it as a special favor that I go, I ask, or I must make a request. It should be across the board. So this would be helping. Look, you see, in front of the collector also not go, the tree only fell down. So it should not happen that we should have a fatality, somebody dying, or the loss of life or property,
So I think if these kind of instructions can be incorporated in your disaster management scheme itself, I think it will work across the state. And this is not just I'm talking of North Goa. That's why I said it applies to both. Second part is about flying squads. Flying squads, we have got one flying squad in the collectorate in North Goa. So I assume we will have one like this similarly in South Goa. But there's rampant hill cutting going on, rampant deforestation going on, rampant landfilling going on. And this happens generally on the weekends or sometimes late in the evening or in the night. When you call up that helpline, sometimes you don't get through. I have to be calling some particular officer and then connecting and then 2-3 people and finally somebody picks up, and by the time the team can assemble and can come, that person has disappeared, vehicle also has disappeared and no one is available. They sometimes come with JCBs to do work, but everything is gone. My demand is, when these shady things happen like this, why don't you set up teams at headquarters of the talukas? Not centralize everything in Panjim. In Bardez you can have in Mapsa. I think Satari can be for Walpoi and whether each one, taluka wise I'm talking. Or in Bishwali you can have one. So at least immediately they can go and stop. I'm not saying, and then they can seize machinery, whatever can be done. It will be faster and more prompt. Plus they know the locality. Otherwise, you tell them it's and so Wado and of so and so village, they are searching where it is. By the time they reach, everybody has disappeared. Everyone is alerted also sometimes. So, we have had case of hill cutting which took place in Ikoshi. We had case, now you can see Asagaon is being done. The people of Ikoshi had to go to the court to stop this work which was being done by someone very high and mighty. And everything was being done in shady manners. So I believe that these flying squads, if they are available at the Taluka headquarters, and also a system for tracking the receipt of the calls. Because it should not be that call number 1, 2, 3 were skipped, but call number 4 was attended. Because we don't know why and how, and for what reason 1, 2, 3 may have been skipped. So you're understanding what I'm saying. So you have a system where you keep logs of all these type of demands. In revenue department, demand number 33, I will only ask that the conversion sanad should not be delayed, because a delay in anything, whether it's conversion sanad or any license and all of us to be issued, leads to corruption. Delay also causes another pain to the applicant. What is the kind of pain which is there? New rate which comes in, comes effective, and that person has to pay the new rate. It's not the date of your application, but the date when it's granted. So finally what happens is, who has to bear the cost is the applicant. If the delay is by these officers who are supposed to be due, I would feel these officers should pay that difference. Let them pay and know what it costs. Otherwise, people will be standing there in line paying bribe and trying to get things fast. And you will not know anything about it. At the low level, they will do all these frauds they will do, and these criminals will get away enriching themselves. So I believe that these type of things should be, and when you say that they will be responsible, I can assure you they will expedite every application. Next is about Comunidad lands being sold fraudulently. I had shown you about lands in Asagaon last time. There's also lands in Anjuna which people have brought to my notice. Same group of people. It's not, I can understand one case, another case, but there's a gang, I would say, of people who are specializing in grabbing lands of the Comunidades by first claiming that they are tenants of the land, then doing settlements with the Comunidad. And I'm sure Honorable Minister is aware, the recent Supreme Court judgment which dismissed the claim for doing the 60-40 of the TV Comunidad, which according to my view is a fraud. If you are a tenant, you are a tenant, nothing more. And you should enjoy as a tenant. And the law has given you the protection, you enjoy it as a tenant. How do you make a claim? You enter your name first. That means your name entry itself must have been fraudulent. Then you go to work out a settlement. Who eats what in the process, and the builder comes and takes your land and takes his land. And you say, okay, both will enjoy it freehold. How can it be? It can't be this way.
And then you say, no, but we are going to get some revenue for the comunidad. No. If the law says the tenant has to be protected, we'll protect the tenant. But you can't allow this kind of frauds to take place. They are also doing one more thing, as I mentioned last time. It was during archives time, but it is also relevant for revenue. They are bringing documents of 1951 and 52 which don't exist. And they are showing that some order was given by the governor in respect of this comunidad, all in that period, because pages of books of that from archives are missing. And they are fabricating this kind of records and showing. What I would ask, Honorable Minister, is that put a note of caution. I know that when you decide in an educated matter, you cannot impose directions then, but put a note of caution that when any claims are being made with these documents in the background, to please have them checked. Regularization of unauthorized constructions. Honorable Speaker, you will remember when Manohar Parrikar, when Manohar Parrikar was there as the Chief Minister, he had brought a law in 2001 to regularize land on encroachments on comunidad lands. Article 372A he had brought. The process started, and I don't know for what reason the process stopped. I think if you had finished the process and given relief, lots of people today would have been in a happy situation. They are having a lot of problem because you first collected the application, you got the documentation, you collected the fee. Only maybe a handful of, I think maybe less than 10 who got regularized. Two or three. Two, that's what I was thinking, it was 2 or 3. Got regularized and nothing more. Why did it happen? Why could it not go ahead? There were some comunidades willing to come and say, yes, we are ready to, we'll take this much fee and we'll do it. But I don't know why, what happened and why the entire system stopped. I know that there was two views are possible on it, but if the comunidad is ready and willing, why don't you? We are coming up with an amendment. You're coming with that amendment. See, otherwise what happens, you all came out with a 2016 Regularization Act, Unauthorized Regulation Act. You all had... 2014. Huh? 2014. 16 it was, Yeah. Act. But from 2014 is the date. And in that, you all had 8,000 applications, 8,300 to be precise, which you charged 10,000 rupees, which means the government made 8 crores 30 lakhs. And I don't believe any good number were regularized. No, many were regularized. How many? And it's still going on. So they should have been finished. You would have removed them off the burden from these irregular or illegal houses. I think they should not stop and you should expedite and finish it. Because people's tension, everything over. Imagine one generation, somebody dies, the next generation, number of children increase and then the fights happen. We are going to open the window system, window also for that. Just proceed Extension. so that to dispose. There are most people you will find even their own houses in their own plots of land, they would have done some irregularity, maybe not got permission, just go ahead. Why the headache of town planning and this and that? Just regularize, collect the fee and finish it. I think it will be over. We have a lot of land in my constituency from Mapsa, which is in Shetewada, Pede, and also in Akoi near the forest checkpost. Then we have Bastora, Nashnola, Aldona, Sainagar and Ramtola, which have got comunidad settlements on comunidad land, huge ones. And then you are going to come now with, because of this High Court order and do it. So I want a proper legislation, not a legislation just to keep them like again, collect their data, collect their fee, and finally after this ZP election and our assembly election, they'll go for demolition. It should not happen that. Nothing to do with elections, sir, but we are coming with an amendment next week. No, I'm not saying you're bringing the law because of election. You're bringing... No, not because of election. We need to genuinely regularize their houses. Because I believe we don't have any right as far as the comunidad is concerned. Yes. It is comunidad actually who has got to manage their own property. Enable it. Yeah. Enable. Yeah, we are doing it. When the legislation comes, then after we can... Yesterday you all brought only a law That is for one. for government property. For government, but we are coming up with That's what I did. Will become. Yes. And just circulate in advance so that we Yes. know exactly. Yes, yes. If there are suggestions we have to make, we can make some amendments Yes. also. And North Goa Comunidad, one in Mapsa, the records are in shambles. There's no proper indexing in the building itself requires overall. We need to preserve those records because many of the records speak many things about the village. You need to even digitalize these records and make them available online because again, either they're made to disappear
or pages are made to disappear. And sometimes we are at the mercy of some people over there. We are bringing some retired person back over there because nobody else knows how to read the Portuguese language and find the records. And he knows where it is, others don't know. Even handing over charge, still other people don't know where it is. Because then these kind of things should not happen where some records are hidden. Next, I will just run through construction debris. Because you will have to make some place for this construction debris. Others people are just dumping on the roadside. Yeah, You'll have identified some plots, I think, in Yeah, we have Bisholi and all that. identified, yes. But I would like that you should have more, otherwise it's becoming a nuisance. Cerula Comunidad, there is an appointment of a clerk, which I've been informed that this clerk is not appointed by the administrator, not even, it is appointed purely by the Comunidad. And I don't know how, in what provision and he's drawing salary directly from the Comunidad. It's not the manner in which it is being paid. Because then there is no, if there is no such kind of a control, administrative control by the administrator, service rules don't apply, then he's a free bird. You understand what I'm saying? And we need to put these kind of things in check so that such type of private operators don't enter to do shady things. And in fact, he is even conducting meetings, and now because some RTI question was asked, I'm told that the actual one who is appointed has come and started sitting in the office along with him. It should not happen. Just last. And you don't just cutting of trees in the panchayats. I already spoken about the trees. Under disaster management, they came, they identified trees, they marked the trees, but nobody went and cut the trees. It started falling afterwards. So please make sure on that. On the labor, demand number 52, you have this Labor Welfare Funding and Building and Other Construction Workers Yes. Act. You have two things about it. One is sales you collect, I think, at 1% of the construction fee. 1%. How do you pay to these people? There's no payment. I think so. There's no payment because you have already carried out. But those workers who come, like those Gondis and all who come, they go away. They're sometimes seasonal. They come, they go. So whom do you give this money? There are certain schemes. I'll explain. Yes. And compliance of labor laws, Yes. it's not just in industries but also in shops and establishments. You need to see that there's due compliance because proper provisions for the workers, proper resting room, resting time. So these things. And in employment, I made one suggestion last time, but I didn't get an answer specifically about that notification qua private establishments under the Employment Exchange Rule. Because there is nothing, no pain to the government, there is no financial implication. You only notify them to notify you at the Employment Exchange about the jobs which they have. Yeah. Because your amendment relating to the job fairs is still awaiting presidential assent. A statement was made, we fined some people, We find. but I don't know how you can find when the law is not law. Your bill is still a bill, it's not a law. Somebody paid, take it as a gift. I'm not going to say anything more. And last two things I will speak of, vocational courses and skills. What is happening is, our ITIs and all, they are teaching all things, but labor department should come out with some vocational skills with match with the industry which we are setting up. Otherwise, you are teaching, let us say you are teaching tailoring, and there are no tailors wanted there. So how do you match this kind of things? Because that's your department, we should go out as even certificate courses, whatever can be given, they'll be useful and they can be employed. And the last is, we had to do something to attract our talent. Otherwise, what happens? People get qualified, people get some experience, and eventually first thing they go on the boat or they go abroad. So we don't want a brain drain. So this is what my request is, and I'm obliged. Thank you. Is to support the demands listed for the day and oppose the cut motion. Regarding Collectorate North Goa, demand number 15. Regarding the disaster management cell. Sir, गेल्यात त्या वर्सा कितलो पावस पडून झाडां पडून लोकांच्या घरांचेर पडलेली. But that process of yours, you know, it is too lengthy. त्या लोकांक पैसे मेवता म्हणल्यार 6 म्हयने जाता. You know, just see that it is streamlined and made easier, people friendly. तांकां
घर परते बांदपाक तांकां तेन्ना पयशे जाय पडटा. ऑफकोर्स द मनी कम्स बट इट इज लॉंग एंड लेंथी. हेजेर तुमी मातशें पळोवचें. सेकंडली रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमिंदाद बिल्डिंग आमचे म्हापसा आहा पळय ते. It requires, we require new building there. Only आम्ही सामकी पिड्यार आणि बाद आम्ही building आख्या गोंया पळोवंक ना. You just cannot see, I mean, the roof आहा ते आख्खे वावतेन खाल्लेले आहा. कोणे तुमचो ऑफिसर कलेक्टर कोण तरी वयता म्हाका खबर ना. It is so pathetic. There is no word to say. So ते मोडून आम्ही नये बिल्डिंग बांदपाची गरज आहा. एक्झिस्टिंग स्टाफ हा तांकां रेग्युलरायज करात आणि वी नीड न्यू एडिशनल स्टाफ ओवर देर. There are old Portuguese documents which needs to be digitized. तुसर कोणूच ना, no staff over there who knows Portuguese. तर आमकांच एक Portuguese document जाय आणि कोण तरी येता आणि काढून दिता. There is no problem. At least, get that, keep someone, staff on pay scale who will go and remove the record. आणि हे translate करूंक जाय. हे Portuguese old documents need to be translated in Konkani, English and Marathi. परते हांगता सर दुसरो एकटो पुर्तुगेज जाडा जाल्लो मनीस जाय who can go inside and get the documents. We don't have over there. Full-time surveyor jay to look after the encroachments. Asta त्यांना दिसर full-time surveyor jay आणि administrator ha to he is doing additional duty. ताका full-time दिसर दरचो म्हणून मागता. Regarding कोमिंदाद properties, हे आमचे आसगांवचे अराउंड 2,21,550 स्क्वेअर मीटर्स म्हळ्यार कळले तुका. आणि अंजुनाचे अराउंड 2,30,000 स्क्वेअर मीटर्स ओले फ्रॉडुलंटली नाच जाले. सो ऑल टुगेदर आसगांव आणि अंजुना मेळोन 5,50,000 स्क्वेअर मीटर प्रॉपर्टीज. हेजेर you are the head of the department. Please, we require a separate SIT for this. Only Komindad properties, which is headed by device P. ये दूसरे SIT हा ते okay हा, but for Komindad properties, ते आमची पूर्वजाची property होती. So 5,50,000 square meters, आणि it has, for my knowledge also, the little knowledge I have, it has come from, I mean, the link is from archives. You have to see, because those page of these archives are missing. So porte request korta hejer, please, they are properties belonging to our ancestors, and both Asagaon and Anjuna, it's a one click. That's the owner. Tisorut property na zalet. Regarding and Asagaon serial number, survey number 101/1, under SIT FIR number 94/2024 dated 19/7/2024 register केली. पण आज पासून SIT घातल्यार चार्जशीट फाईल जायना. एक वर्स जाले. I know, yeah, it's already this, but charge sheet filed जाऊंग ना. Same property? Till now, no charge sheet is filed. So please, I would request you to please look into this. Secondly, again I will bring to your notice, there is 48,200 square meter property Asagaon. Survey number 69/1. I will not the TCP neta, but I will just bring it to your notice. The access is from Komindad property of survey number 74/1. त्यांची NOC घेऊन असताना कंपाऊंड वॉलाची हे दिले, परमिशन दिले त्यांका 40 सर्वे नंबर 69/1. म्हळ्यार ओनराची जे कोमिंदाद हा विथ सर्वे नंबर 74/1 त्यांची NOCच घेवप ना. Who has given permission? TCP. I will bring it to the notice, but this is also, I mean, when TCP this, but just see, त्यांची NOC ना आणि ते म्हणतात
owner, and especially because it is Govinda's property, I am bringing to your notice. Regarding revenue demand number 33. हे आमचे मुणकार आणि टेनन्सी केसेस विच आर पेंडिंग एट वेरियस मुणकार मामलेदार कोर्ट्स टू बी फास्ट ट्रॅक. आता म्हणल्यार एक आयज डेट दिल्यार आयज केस आणल्यार एक म्हयन्यान नेक्स्ट डेट आसता. सो ही वेगांच्या वेगान आय मीन ब्रिंग इट टू एटलीस्ट 15 days. हांव जाणा आमच्या मामलेदारांक लॉ अँड ऑर्डर केसीस असतात, बट सकाळी गेल्यार ते आख्खे दीस थंयसर उरतात. सो त्या दिसाचे केसीस सगळे गेले. I mean, you cannot attend. So, please see that there is time-bound delivery of these cases. Secondly, mutation process should be time-bound also, and especially sale date kotta tenna म्हणतो सेलराची NOC ha ते filing. That has to be disposed of within a week or 15 days max. Sub-register also does the mutation. Sub-register करून जाता because that all the documents are there. I don't know why that file comes to Mamledar's office. Direction has been given to sub-register. Yeah, because everything is over there. कितें तें आमचे application for mutation, NOC of the seller, mutation fee, everything is paid at the sub-register office. They can do that. So थंयसरूच करूंक लाय ते आमचे mutation sir. Third, मामलेदार बिल्डिंग म्हापसा. तेका पार्किंग ना सर. तूं नुस्तें कोण पासून घेवपाक वयतात ते थंयसर पार्क करतात आनी चल्ले नुस्तें घेवपाक. पार्किंग इज अ प्रॉब्लम. आय विल गिव यू अ सोल्युशन. बिल्डिंगाच्या फाटल्यान खूप जागो आहा. We are identifying a place. या त्या ओनरांक घेवन तांकां कितें रेंट दिवपाचें आहा ते रेंट फारीक करात, पूण ते पार्किंग आमकां हे करात. देर इज नो लिफ्ट. ग्राउंड प्लस So we are identifying a place. लिफ्ट ते आमचे जाणटे आनी हे कशे वयर चडपाचे ते म्हाका खबर ना. थर्ड, द कोर्ट रूम ती आमची मामलेदार बसतात. इट्स so small we cannot see the mamledar. There's so many files and you know that's too small. By this year end we will shift this. Yeah. And regarding speaker sir, regarding science and technology, the garbage treatment plant at Saligaon, आमकां सायपे कांदोली वास येता सर. अजूनही ती साऊथ गोवाची गार्बेज येता. हाऊ कॅन साऊथ गोवा गार्बेज कम फॉर अस? No, I don't think so, sir. It comes around 7 panchayat Abri. There is a garbage treatment plant at South Goa. Please take it there. I'll just check. सायपे गांवान सर ओल्लो वासान ते रावंक I जाय. will just check. Please look into it. Yes. आणि regarding employment, sorry, labor, हे आमचे सगळे गवडी आणि लेबर हांगा रस्त्यार असतात तेंचे रेट्यो तुम्ही फायनलायज करात. केन्ना तरी अनऑर्गनायझड सेक्टर ते तोंडान येता ते रेट Yes, सांगतात. Vainu Sarab. Yes. Dr. Jaranga Shetty. 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 72 हांकां सपोर्ट करपाक उबो रावलो आनी अपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराचे मना पासून धन्यवाद म्हणटा की बिचोली आमच्या तालुक्याक जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक जावपाक जाय आशिल्लो बिल्डींग ताचे फाउंडेशन स्टोनूय जावन ताचें काम सुरू जाला. फक्त एकूच रिक्वेस्ट करता की तें काम GSIDCक दिला. समहाव आमची जी कामां बिचोलीन आसा GSID खूप स्लो चल्ल्या. तुम्ही पर्सनली तुमची बिल्डिंग आसा ती फायनान्स तुम्ही करता, लक्ष घालपा जाय. आस्क द कलेक्टर टू फॉलो अप आनी टायम बाउंडान करात. कित्याक त्या बिल्डिंगेन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसूय आसा प्लस आमचे कला भवनूय आसा. पार्किंग बी सगळे इश्यू बरो प्लॅन केल्लो आसा. तो 3 सायटीक एक्सेस आसा. सो थँक्यू म्हणटा. खूप वर्साचो आशिल्लो. लास्ट 3.5 वर्सां फॉलो अप करतालो. स्पीकर सर, हांव उलयतालो थोड्याच पॉयंटाचेर उलयता. सगळ्यात पयलीं उलयता ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाचेर. स्पीकर सर, तुमकां खबर आसतली बिचोलीन जेन्ना चड पावस येता तेन्ना उदक इतलें भरता की तेन्ना सगळ्यांक मागीर म्हणजे उदक भरलें बुडटा म्हणून सगळे कडेन आवाज जाता. पोरू अशें जाल्लें. प्रॉब्लेम कितें आसा तेन्ना मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर सगळे एक्टिव्ह आसता. 2 दिसांनी उदक गेलें काय सगळे थंड बसता. आय जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम मिनिस्टर, पोरू उदक इतलें भरलेलें, 2 कडेन भरलेलें, बिचोलेन भरलेलें आनी नानोड्या भरलेलें, शांतादुर्गा स्कुला पर्यंत आयिल्लें. आय एम शुअर ताच्या नंतर कांयच जावंक ना. एक पेपर वर्क फुडें वचोंक ना. WRDनूय काय काळजी घेवंक ना, काय घेवंक ना. आणि जर परत अवनूक बिचोले बुडले जाल्यार कितें म्हणटले, पावस जास्त पडलो म्हणटले.
आय नो सगळे जे आसा ते आमच्या हातीन ना, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अवर हँड. अंदू तर अशें जालें, म्हाका खबर आसा पावस अंदू मे 15कच पडलो. इवन WRDन ते क्लिनिंग करपाक जाय, मिनिस्टराकय सांगला त्या दीस, जे डिसिल्टिंग करपाक ते सुद्दां करूंक ना. आनी पोरू जेन्ना बुडटा तेन्ना व्हडली भाशणां आसतात, आमी हांगा डिसिल्टिंग करुया, अशें करुया, हो कलवड बांदया, तो कलवड बांदया. मिनिस्टर बाब, तूं तुमच्या डेप्युटी कलेक्टराक सांग, कलेक्टराक सांग, जाय जाल्यार अजून टायम वचोंक ना. प्रॉब्लेम कितें आसा, फक्त उदक येताच आनी थोड्या लोकांच्या घरान वता. जर फाल्यां जर कितें हानिकारक जालें, प्लस आमच्या कडेन मायन आसा आनी ह्या मायनीचे पीठ इतले भरलेले असता, ते मायनवाले भियेतात तिथं तांचो पीठ फुटतात आनी लोकांची घरां वत. म्हणून ते पंप करतात, ते उदक प्लस नॉर्मल पावसाचें उदक, म्हणून सगळो जो असता तो बोवाळ जाता. जेन्ना हो इश्यू जायना तेन्ना बरो बसून तो सॉर्ट आउट करा, ताचेर परमनंट, आनी इट डजंट रिक्वायर पीस, ताचेर परमनंट सोल्युशन काढा. सेकंडली आमी जी डिझास्टर मॅनेजमेंट मिटींग घेता, ती मिटींग शूड नॉट बी जस्ट ऑन द पेपर आणि फॉर्मॅलिटी, आणि दुसरे दिसा पेपरार फोटो आमदारान मिटींग घेतल्या म्हणून नाका. आय एम नॉट इंटरेस्टेड इन दॅट. म्हाका ऍक्च्युअल थंयसर काम जाल्लें जाय. इन स्पायट ऑफ मिटींग परत त्याच वर्सा ते प्रॉब्लेम. हांव हो विशय स्पीकर सर पहिल्या वर्सा असेंब्लीन उलोवंक ना, हे आता तिसऱ्या वर्स आसा तेन्ना उलयता. पहिल्या वर्सा नवो आसलो म्हणून, पण लास्ट 2 वर्सांक हाचेर काय जायना. सेकंडली हांव मिनिस्टराचे खरेंच मनापासून हे म्हणटा, धन्यवाद म्हणटा की तांच्यांनी जे हे जो फंड दिल्लो ट्री कटिंग तो वाडयल्लो आसा. पण एक लक्षात दवरूचो, तालुक्याक ते 5 लाख केला दिसता. तालुको म्हणजे आता म्हज्या तालुक्यात 3 मतदारसंघ. आयज खिचळे जर एक झाड कट करतो जाल्यार 20 ते 25 हजार लागता, खर्च लागता. आणि कितलीशीच झाडां आसात जी करपा जाय. सेकंडली ही खंयची झाडां करची न्ही, म्हणजे कट करची न्ही, ही डेप्युटी कलेक्टराक सांगात पयलींच तूं तांचे हियरिंग घे फ्रॉम बोथ द सायड. केन्ना केन्ना एके सायडीक जर डिसिजन दिले अदर पार्टी आमच्या कॅबिनान येता आनी ती म्हणटा ताका कशें आपले झाड कट करपाक कशें दिले. हे सगळे अंडरस्टँड करून घेयात, कित्याक सगळे लोक आमचे असतात. सो त्या खातीर हे झाड कट करप हे खूप इम्पॉर्टंट असता. कित्याक खुबशे फावटी हे फक्त झाड पडले म्हणून इश्यू ना, बाय बॅड लक हे झाड कोणाचेर गाडी चलयता जसं जाल्लें आसा, गाडयेचेर कितें पडलें आसा, कोणाच्या घराचेर पडलें आसा, लायटीचे वायरीचेर पडून कोणाचें घर हे जाल्लें आसतलें, कोणाचे जिवाक कितें हानी जाल्ले आसतलें. आणि कशें आसता, हे डेप्युटी कलेक्टरान काम हांव म्हणटा पावसा पर्यंत रावपाचें न्ही, ताच्या पयलीं खूब पयलीं सुरू करून स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन हॅज टू गो फ्रॉम द कलेक्टरेट नॉर्थ की बाबा हे पयलीं तुमी सुरू करा आणि ही जी वॉट एव्हर पॉसिबल इन अवर हँड करपाची. दुसरें म्हणटात ते वेन इट कम्स टू मामलेदार, आमच्या मामलेदार ऑफिसान केन्नाय आमचे कितकेशे लोक आपले केसींग वता, हाफ ऑफ द टायम मामलेदार थिंगा नासतात. म्हणजे तो हांव म्हणना तो घरा वता, पण ताका खंय इलेक्शन ड्युटेक घालता आनी खंय घालता. पण एक लक्षात दवरचो, जो मनीस आपली फाल्यां केस आसा म्हणून तो आयजूच मेंटल प्रिपरेशन येता, त्याचो ऍडव्होकेट येता, तो आपले काम सोडून येता आणि थंय पयला हियरिंगच जायना. असे कितलेशेच केसीस असतात, कितले फावटी हियरिंगच ना, फायलिंग पडलेले आसा, ते जावपाक जाय. तिसरे सादे सादे म्युटेशनाक 300 स्क्वेअर म्युटेशनाक सुद्धा केन्ना केन्ना डिले जाता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, आणि हो म्युटेशनाचो गोंयभर प्रॉब्लेम आसा. तुम्ही एक टायम बाउंड कित्याक सेट करना मिनिस्टर, अमक्या टायमान तुझे जर अमके पेपर जाले जाल्यार हे तुझे म्युटेशन जातले. वेन इट कम्स टू एटलिस्ट ल्हान ल्हान जे प्रॉपर्टींचे जे इश्यू आसा ते, कित्याक कशें आसा, हांव कितें म्हणटा, मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर खूब तालुक्याची इम्पॉर्टंट ऑफिसां आसात आणि खुबशे फावटी लोक आमच्या कडेन ते जातात, मातशे मामलेदाराक सांग म्युटेशन कर, हे कर. दीस शूड नॉट कम. आमची आता एबीसीडी ना, आम्ही एबीसीडी करून आम्ही आता वयर वचपाक जाय. वी शूड थिंक ऑफ फ्युचर म्हणतात तशें. हे ल्हान ल्हान गोष्टीकच आमी अजून अडकलेले आसात. दुसरे स्पीकर ते EWS सर्टिफिकेट बी दिताना मातशे केअरफुल राहून टायम बाउंड दियात. आणि त्या तलाट्यांक सांगात सारखे रिपोर्ट. तलाटीच तांकां 2-2 चार्जीस दिल्ले असतात, आणि जर एक शाणो तलाटी असलो जाल्यार एके पंचायतीन गेला तो सांगतलो दुसऱ्या पंचायतीन आसा, आणि दुसऱ्या पंचायतीन हे पंचायतीन, आणि आसा खंय तो म्हाकाय खबर ना आणि तुकाय मिनिस्टर खबर ना. असे आसात शाणे तलाटी, जाल्यार नांवाय सांगता तुमकां हांव, सगळे खबर आसा. सो त्या खातीर तांकां चार्जीस सारखे दियात आणि तांचो टायमींग फिक्स करा. ह्या टायमाक तो ह्या दिसांनी येवपाक जाय तो तलाटी. स्पीकर सर, उलयतना सेकंडली पोदू म्हजे ऑनरेबल कलीग आमचे कालूस बाबान एक इश्यू काढला. खुबशे फावटी सरकार जागा एक्वायर करता ओनराची, आणि त्याचे नाव कितें आसता ते ओनराचे आणि सरकाराचे. आता उलटे जाता, तो ओनराक जर घर बांदतलो जाल्यार सरकाराकडे वचचें पडटा,
आणि आमचे तसे ऑफिसर शाळे असतात एक एनओसी दिवपाक तशेंच डिले करपाक जाय आणि ते मास्तर असतात ते तांच्या कडल्यान शिकपाचे हे करू नका आम्ही तांचीच प्रॉपर्टी घेऊन जर अशें केलें जाल्यार तुमचे रिकॉर्ड आसा न्ही खास करून डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार हेतून तुम्ही रिकॉर्ड किपर म्हणून एक पोस्ट तयार करा रिकॉर्ड केन्ना केन्ना गायबच असतात आणि ते आता नवीन टेक्नॉलॉजी जशी जाल्या टेक्नॉलॉजी ड्रिवन करा डिजिटायझेशन करा केन्ना केन्ना हे रिकॉर्डूच नासता फायलूच ट्रेस जायना केन्ना केन्ना मनीस ह्या ऑफिसांनी मनीस जर म्हणजे टायर्ड जावपाक जाय काम करून न्ही जाल्यार केन्ना केन्ना ह्या ऑफिसांनी वचपाचो पयली फायल मेळना मागीर तो क्लर्क मेळना मागीर मामलेदार मेळना मागीर हियरिंग जाता म्हणसर जालें अशें जावपाक जाय हे कॉमन मनशाचे 2 मिनटां घेता स्पीकर सर तुमच्या हातून अशेंच आसात प्रॉब्लेम हे इश्यू आसात हांव अनएम्प्लॉयमेंटाचेर त्या दीस उलयल्लो पण हांव तुमकां अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलयतना इतलेंच सांगता एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज न्ही पयलीं कशें आसलें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आमी भुरगे वचून रजिस्टर करताले आनी जॉब येतूक सुद्दां आमकां एम्प्लॉयमेंट येताली आय डोंट नो आतां ती हाव फार इट इज एक्टिव्ह आनी इट शूड नॉट रेस्ट्रिक्ट ओनली टू गव्हर्मेंट जॉब म्हजें परत सेयींग आसा त्या दिसा हांव म्हटलेलें इवन प्रायव्हेट कंपनी खुबशे फावटी आयपीपीन आमी आतां म्हणटा 17 प्रोजेक्ट क्लियर केला 1900 कितें तरी जॉब क्रिएट जातले एक्चुअल पयले जॉबूच ना म्हणजे कशें जेन्ना क्लियरन्स जावपाक जाय ती कंपनी सगळे येस येस म्हणटा बट वेन एक्झॅक्टली तो कंपनी घालता तेन्ना तो रूलच फॉलो करना कित्याक आतां आमच्या भुरग्यांक कळोन चुकला सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब गावचे ना प्रायव्हेट जॉबूय करपाक रेडी आसा पण प्रायव्हेट टेकर जॉब आसात न्हू ते आमच्या भुरग्यांक केन्ना केन्ना अशें कंडिशन सर्कमस्टन्सीस क्रिएट करतात की त्या भुरग्यांक दिसता हांव जॉब नाका असं म्हणटा हांव रिक्वेस्ट करता की इवन प्रायव्हेट कंपनीज आसा आयपीबीच्यान करता किंवा प्रायव्हेट इंडस्ट्री आसा तांच्यांनी दे शूड ऑल्सो शेअर एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दे हॅव टू शेअर द डेटा this thing and they have to they share and then we recommend also to the company. Yes, that should be done on a serious note and the call should come from the employment baba you have been called to this company and the job but at the same time ते फक्त डेटा शेअर करून घेतात पण तुमका अगेन परत इश्यू सांगता 6 महिन्यांनी ब्रेक दितात ताका नाजाल्यार बिफोर 245 वर्किंग डेज ताका ब्रेक दितात आणि ब्रेक देऊन मागीर केन्ना तरी एकट्याक म्हणजे कशें 10 जाणांक ब्रेक दिला जाल्यार एकट्याक ते परमनंट करतात म्हणजे त्या भुरग्यांक थोडे भुरगे ब्रेक दिवनच अशें हे जातात दे ऑल्सो ऑन द बेस्ट आय नो बट द सिस्टम वॉट आय एम सेयिंग द सिस्टम हॅज टू इम्प्रूव्ह बेटर देर शूड बी कंडिसिव्ह एनवायरमेंट स्पीकर सर हांव सांगता हो जर इश्यू आमी हांगाच जर आमी टार्गेट गोल सेट करून करना जाल्यार फुडें खूब प्रॉब्लेम जातलो अनएम्प्लॉयमेंट व्हडलो इश्यू जातलो आनी त्याच्या खातीर सगळे प्रॉब्लेम सुरू जातले सगळे अर्धे सोसायटीचे प्रॉब्लेम आसा ते अनएम्प्लॉयमेंटा खातीर आसा आणि प्रायव्हेट कंपनीज आर द बेस्ट टू गिव्ह जॉब देर आर सम कंपनीज हू रियली डू अ गुड जॉब पण एक सांगता थोडे HR बी आसात न्ही म्हाका दिसना ते सरकाराकय केअर करतात का आनी कोणाक केअर करतात कित्याक एक सांगता हांव ओपनली सांगता दी स्टेटमेंट ते खंयच्यान तरी भायलो तो HR आसता ताका तुमच्या गोंयचो मोग नासता ताका मोग आसता त्याच्या पात्रावाचो कंपनीच्या पात्रावाचो तो ताका कितले अर्न करून दितलो प्रॉफिट कित्याक मोमेंट ही गिव्स प्रॉफिट आज ताका गोव्यान बेस दिला फाल्यां ताका आनी खंयच्या व्हडले स्टेटीन बेस दितलो आणि तो आणि त्याच्या पेक्षा बरे करून ताका फॉरेनाक खंय तरी बेस दितलो सो तो युवक तुमच्या लोकांचे पडलेले ना लक्ष घालात तुम्ही थँक्यू फर्नांडीस I stand to support the demand and oppose the cut motion. Because sir, honorable minister आमचं बरें काम करता आनी म्हाकाय ताणें एश्युरन्स दिला आमच्या माचयेचेर हें ताका हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या लोकांच्या नांवान तशेंच डिमांड नंबर 7 सेटलमेंट एंड लँड रिकॉर्ड्साचेर म्हाका उलोवपाचें आहा स्पीकर सर जाता कितें आमचे 114 फॉर्म जे आहा ह्या फॉर्माचेर केन्नाय कोणी आतां प्रॉपर्टी घेवंक वयतलो जाल्यार टेनंट ताचें नांव आसता ओनराचें नांव आसता गव्हर्मेंटाचें जाल्यार गव्हर्मेंटाचें केन्नाय नांव आसता कितें रोड पास जालें जाल्यार तशेंच अदर रायट्साचेर हावजाचें आसता जे हावज बिलोंग टू ओंबा म्हणून तेच भाशेन गरज आहा केन्नाय एक पाट ओनर एग्रीमेंट करता जावं ओनर लोन काडटा जावं तो कोणाक पावर फेडून दिता हे सगळी रिकॉर्ड ह्या 114चेर येवंक जाय हे कंपल्सरी जावंक जाय आनी नाजाल्यार कितें जातलें स्पीकर सर जो मनीस घेता ताका गोमाना हे प्रॉपर्टीचे बॅकग्रावंड ताका लागून हे तर करीत जाल्यार जो मनीस घेता ताका पयलेच गमतले हेणें पावर फेडून उमक्याक दिला एग्रीमेंट उमक्या कोणें केला जावं आमचे MOU उमक्या कोणें केलेलो आहा हे सगळें तेजेर गमतलें कसलोय डीड बा कितें केला जाल्यार आनी तेजेर रिकॉर्डाचेर मागीर त्या प्रमाणे ताका इजी जातलें नाल्यार कितें जाता नाल्यार प्रॉपर्टी दोळे आपूण घेता आनी मागीर घेतकूच
केशी जाता आनी मागीर कोर्टान केशी वाडत रावता तशें जावपाक ना ताका लागून अशें जायत जाल्यार चड बरें. दुसरें कितें जाता स्पिकर सर, ही आमच्या गोंयान भरपूर प्रॉपर्टी आहा आनी ह्यो प्रॉपर्टी आमचे ओनर भायर आसता, थोडे कितली वर्सां जालीं येवंक ना आनीक प्रॉपर्टी त्यो वेकंट आसता आनी कोण पळयना झाडां जाल्लीं आसता आनी हेजो फायदो कितें आसता केन्ना खुबशे लोक अशे बोगस करता आनी बोगस करून असली प्रॉपर्टी हावपाय चिंता आनी ताका लागून जाता कितें टायटल प्रॉपर्टीचेर क्रिस्टल क्लियर आसता. कित्याक केन्ना खंयच्या एडवोकेटच्या फुड्यान पासून गेलो तो टायटल पळोवपाक एडवोकेटीक टायटल सारको क्लियर गमता कित्याक एडवोकेट तुका ओनर आनी कोण ते पळोवंक वचना. एक एक पाट एडवोकेट थोडे एडवोकेट पळयता मात चडशे ते टायटल वायज वयता कोणाची प्रॉपर्टी कितल्या वर्सान तेजे शापान गेल्लेली आज्यान गेल्ली ती रिकॉर्ड आसता लायनीन येता. मात कितें आसता जेन्ना हे कोण बोगस कोता फजेरी कोता हे कितें कोता एक बोगस 114 जर नांव आहा एक पेद्रू हे पेद्रू बोगस कोता आनी तो पेद्रू आपणाच्या चेड्याक पार फेडून दिता आनी तेजो चेडोय बोगस आसता आनी तेजो चेडो बेस्ड ऑन पार फेटनी तेजो चेडो मागीर प्रॉपर्टी विकूंक भोंवता. आनी कितें आसता जेन्ना कोण भायर आहा भायर कितें कोता भायर ती सगळीं कागदां काडटा एडवोकेटी कडेन दिता एडवोकेट ती वाचता सगळें कोता. मात चड गरज आहा भायरान कितें करपाचें तेणें ह्या ओनराचो फोटो घेवन तेज्या घरा वचोंक जाय तेजें घर पळोवंक जाय हो फरत त्या घरान रावता कळ्ळें. आनी तेजें आधार कार्ड वा बोगस आसता ते सगळे शेजाऱ्यांक विचारूंक जाय बाबा होच मनीस पेद्रू जावं होच कितें तेका शेजाऱ्याक विचारूंक जाय. हें तर विचारलें न्हू कितें जाता शेजारी सांगतले अरे बाबा हो पेद्रू न्हू ओमको मनीस अशें करून बोगस जावपाचें बंद जातलें आनी अशें करीत जाल्यार खूब बऱ्याक पडटलें. आनी जाता कितें एक पाट अशें बोगस करून जर बिल्डींग येयली बिल्डींग येतकूच लोक फ्लॅटान रावता फ्लॅटान रावले म्हणून ते फ्लॅटान रावता लोक इनोसंट आसता. आतां इनोसंट लोकांक तूं तांकां कशें तेजेर केशी घालतलो मागीर ते प्रॉब्लम वाडटा. आनी एक एक पाट ओनर अशें आहा अंजून एक प्रॉपर्टी अशी जालेली आहा ओनर जेन्ना म्हाज्या फुड्यान येयलो ताका हांवें केस कर तो केस करपाक कोण भिता तो भिता आपणाक मारीत म्हणून अशें जाता तशें जावपाक ना. ताका लागून ओनरांनी जे कोण भायर आहा पयस आहा तेणी कितें करूंक जाय आपल्या प्रॉपर्टीन तेणी बोर्ड मारूंक जाय दीस प्रॉपर्टी इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर सेल म्हणून आनी तेणी आपलो नंबर थिंगासर घालूंक जावो. कितें केन्नाय कितें आसता कोणी तर भायर येयलो घेवपाक कोणाक बोगस करपाक येयलो जाल्यार तो बोर्ड आसतलो ते नंबर आसतलो भरलेलो त्या बोर्ड नंबराचेर मागीर तो फायंड आवट करीत जाल्यार केन्नाय हें सापडोंक शकता कळ्ळें न्हू. आतां बऱ्यांतलें बरें एक बील हाडलां आमच्या ऑनरेबल ह्या हावजान कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा हें बिली बरें बील असल्या कामाक कित्याक अशें वेकंट पळय जमनी आहा असल्यो पळय भानगडी जाता त्यो भानगडी जावंक पावच्यो ना. ह्यो जाता तितल्यो अश्यो भानगडी कितें जातले गोवोरमेंटान कितें करपाचें एक अशी जर आतां प्रॉपर्टी आहा आमची जर एमेंडन प्रॉपर्टी आहा जाल्यार थिंगा एक बोर्ड मारपाचो एक वरस सुमार बोर्ड थिंगाच दवरपाचो कोण ओनर आहा येवचो म्हणून आनी एक पाट एक वरस जावन कोण येयना जाल्यार मागीर गोवोरमेंटान आपली फॉर्मेलिटी करपाची आनीक ते गोवोरमेंटान आपणा कडेन दवरूंक जाय प्रॉपर्टी आनी मागीर जेन्ना कोण ओनर येता प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट घेवन तेन्ना मागीर गोवोरमेंट ही प्रॉपर्टी तेंची पत्ती दितलो आनी जेन्ना कोणाक पत्ती दिता प्रॉपर्टी तेजेय व्हेरिफिकेशन जावंक जाय आनी ती ओपन लोकांक गमोवंक जाय कोणाक दिता कोण ओनर येयला फोरो ओनर येयला काय कोण येयला ते सगळ्या लोकांक शेजाऱ्यांक गमोवन ही प्रॉपर्टी तेन्ना मागीर पत्ती दिवंक जाय. अशें क्लियर तर जालें जाल्यार एकदम बरेंतले बरें बील हाडलेले आमचे गोंयच्यो ओनरांच्यो जे ओनर आमचे भायर आहा जे पुर्तुगालाक आहा इंग्लंडाक आहा कितलीं वर्सां जालीं येयना एक एक पाट डिस्प्यूट जाता म्हणून येयना तांकां हें बऱ्याक पडटलें कळ्ळें न्हू. तशेंच म्हाका उलोवपाचें कलेक्टर नॉर्थ कितें आसता केन्नाय डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर कितें आसता पावसाच्या आदीं गरज आहा की आयडेंटिफाय करूंक जाय तलाटीन जावं 5 मेंबरान जावं कोणे तरी एक जर झाड पडपाचें आहा पावसाच्या आदीं एक माड जावं एक आंबो ताका आयडेंटिफाय तर केलो कितें आसता फायर ब्रिगेड तुका झाडां पडतच जाल्यार फायर ब्रिगेड येता उबी झाडां आसा जाल्यार फायर ब्रिगेड येयना ताका ओन्ली तर झाडां तलाटीन आयडेंटिफाय केली जाल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ते कट करपाक तांकां फंड्स आसूंक जाय. एक एक पाट कितें आसता भाटकाराचें झाड व्हडलें आसता चड आदलें आसता चड व्हडलें आसता आनी ते झाड कातूंक जाल्यार न्हू लाखांनी पयशे पडटा ताका लागून इतले पयशे ते कडेन आसना. एक एक पाट भाटकारी तांकां सांगता की तुमी कातोरा मात ते झाड इतले डेंजरस आसता आनी ताका ते भाटकारा कडेन हेंकाडे कातरूंक जायना ताका लागून तल्लीं झाडां कातरपाचें चड इम्पॉर्टंट स्पिकर सर.
तशेंच आमचे कालूच आमच्या गांवान एक गॅरेज मोडली आनी आमच्या एका भावाची गाडी सारकी चिड्डली, सारकी पडून सारकी चेपली. आनी ताका कितें आसता आदीच तो गरीब मनीस आसता आनी तांकां कितें आसता तेजो आख्खो स्लॅब पडलो आनी सारकी तेजी गाडी सारकी चेपली आनी चपाटी कमी अशें जावकार ना. ताका लागून व्हडली कितें केन्नाय केसी तर जाल्यो जाल्यार तांकां हेल्प करचें. तशें आनीक एक केस आहा स्पिकर सर, आमच्या थिंगा एका घराक एक उजो पेटलो, आमच्या घराक गॅस फुटलो आनी घराक उजो पेटलो आनी चड बरें जालें की तेजी माय पाय तिका तेन्नाच भायर गेलेली म्हणून ताका कांय जावंक पावंक ना. तेज्याय घराक कितें जाता कशे भाशेन डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर ताका पयशे दिवचे, कित्याक तेणें फॉर्मेलिटी घातल्या. आतां पावसान तो ओपन आहा, तो प्लास्टीक बॅग घालून ताका ऑनरेबल सीएमान डिजास्टर मॅनेजमेंटाचेर ताका 1 लाख दिलो आनी 1 लाख घेवन ताणें एटलीस्ट प्लास्टीक बॅग घालून तो कितें तरी केला तेणें. मात ताका तर अशे पयशे जर दिले जाल्यार बरें कित्याक तेजी स्कीम येता म्हणल्यार ताका खूब टायम आनी ताका मातशे पयशे मातशे बेगीन दिवपाक ऑनरेबल मिनिस्टरांनी हेल्प करचो. थँक्यू सर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 33, revenue. सगळ्यांत पयली I would like to thank Honorable Chief Minister and Honorable Minister and also the Chairman of Rehabilitation Board, Rajesh Faldesai, and the Member Secretary of GRB. Speaker sir, एक लॉंग पेंडिंग इश्यू जो आमचो मुर्मागांवचो आसलेलो जो GRB कॉलनी आसा आनी जेन्ना आमी प्रपोजल आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागलो टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, जेन्ना ही GRB कॉलनी जे कांय ना म्हटल्यार अरावंड 600 युनिट्स आसा एंड ही तांकां रिहॅबिलिट केल्लेले जेन्ना लँडस्लायड जाल्लेली आनी जेन्ना आमची थंयसर हायवे येयली नॅशनल हायवे तांकां रिहॅबिलिट केल्लेले आनी तांकां आतां रिहॅबिलिट करून ऑलमोस्ट 30 वर्सां सुमार जाली. आनी जेन्ना ही घरां आमच्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराच्या समोर आमी हो विशय मांडलो जाल्यार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक डिसिजन घेतले इन कन्सल्टेशन विथ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आनी ही घरां जी आसा ती तेंच्या नांवार ओनरशीप तेंच्या नांवार करून दिवपाचें डिसिजन घेतलेलें आसा एलोंग विथ द लँड. सो तेज्या लागून हांव खरेंच आमचे गव्हर्मेंटाचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे आनी आमचो चेअरमॅन राजेश फळदेसायचे हेंचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. कित्याक आयज जे लोक बारीक लोक आसा ते गरीब लोक आसा तेंच्यांनी केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतून नासले की ही घरां तेंच्या नांवार जावंक शकतली काय म्हणून, बट हे करून दाखयले आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आनी आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरातान हे आयज हकीकत करून धाडले. तेज्या लागून हांव तांकां खूब खूब मना काळजानसून धन्यवाद म्हणटा. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे आमच्या मुर्मगांवा तालुका भितर एक न्यू रिवाइज मिनिमम लँड रेट डिसायड जाल्लो आसा आनी हेच्या भितर खरेंच सांगता स्पिकर सर की तो रेट वाडयलेलो आसा तो भरपूर वाडयलेलो आसा. म्हळ्यार ऑलमोस्ट जो पयलींचो रेट आसलेलो 597% हॅज बीन इन्क्रीज टू 2857%. म्हळ्यार इतलो इन्क्रीज केल्लो आसा म्हळ्यार भरपूर म्हळ्यार इवन 10 पटीन न्हू 100 पटीन न्हू 3000 पटीन हो रेट वाडयलेलो आसा. स्पिकर सर, आयज जो रेट हो वाडयलेलो आसा आयज म्हाजो कलीग हांगा आसा हातून वाजबाब जो सांकवाळ कुट्टाळेचो आमदार आसा, आयज हांवूय दाबोलीम रावता मुर्मगांव तालुकांत आनी जेन्ना क्योलिसीम सारकी विलेज आसा जी ST डॉमिनेटेड विलेज आसा आनी थंयचो जो रेट वाडयलेलो आसा तो तितलोच वाडयलेलो आसा 2857% रेट वाडय. तेजो एक्चुअल रेट पयलीं आसलेलो तो 420 रुपीज आसलेलो पर स्क्वेअर मिटर. आतां जो रेट वाडयलेलो आसा तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज केल्लो आसा. आनी हेच जर लोकांक जे थंयसरले आसा ऑक्युपंट आसा तांकां जर हे जागो बाय करतलो जाल्यार फ्रॉम द भाटकारा कडसून घेवंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता हे तेंचे कडेन एफोर्ड जावंक शकना. कित्याक जो 420 रुपया वचून डायरेक्ट तेंच्यांनी हेल्लेलो आसा तो 12,000चेर हेल्लेलो आसा. स्पिकर सर, त्याच प्रमाणे जो आख्खे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डेव्हलप प्लॉट आसा ते 25,000 रुपया रेट जाला तेजो ज्या हिसपानी नोटीस ऑर्डर काडलेली आसा. सो 25 जो एक्चुअल रेट आसा थंयसर 10 ते 12,000 बट आयज लोकांक 25,000 रुपया पर स्क्वेअर मिटर घेवचो पडटा. आयज एक 300 स्क्वेअर मिटर जर जागो घेतलो थंयसर इंटू 10,000 जाल्यार 30 लाख रुपया जाता. तेजे स्टॅम्प ड्युटी आनी रजिस्ट्रेशन फी कितले जाता 1,80,000.
बट ह्या कायद्या प्रमाणे जो 300 स्क्वेअर मिटर आसा तो इंटू 25,000 रुपीज करचो पडटा आणि हेजो व्हॅल्यू जाता 30 लाखाच्या जाग्यार 75 लाख रुपीज जाता आणि तेजे स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशन फी जी 1,80,000 आसलेली ती 5,25,000 रुपये जाता. तेन शिवाय 1% TDS, तेन शिवाय 30% ताका इन्कम टॅक्स भरचो पडटलो ऑन एक्चुअल अमाउंट ऑफ 75 lakhs. जी बारीक कोर्तालीम गांव आसा, क्युलिसियम गांव आसा, जे दाबोलीम आसा हांगा इतलो रेट चलना. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराचेर हेजेर मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हो रेट खरें जे सांकवाळे जे व्हडले व्हडले भायले लोक येता तेंचे तुमी पळोवन घ्या, बट आमच्या गोंयकारांक लागून तरी आमकां सेफगार्ड करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आमची मुर्मगो एरिया आसा, स्पेशली देस्तेरो, रुमडावाडा, बोगदा, जेटी, भरत लायन, सडा एंड हर्बर ही जी एरिया आसा ती मोस्टली लँडस्लायड एरिया आसा, हायली प्रोम लँडस्लायड एरिया आसा आनी हांगा एवरी टायम इतलो भंय आसता की लँडस्लायड जावची म्हणून जातली म्हणून हेज्या लागून एज पर माय इन्फॉर्मेशन गोवा स्टेट बजेट फॉर स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड अँड स्टेट डिस्टर मिटिगेशन फंड हे अलॉट झालेले आसा. ऑल्सो देर आर फंड रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर फॉर द पर्पज ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट. बट इतले सगळे असताना सुद्धा जेन्ना हेजे इन्स्पेक्शन जाता जाल्यार इन्स्पेक्शन जाल्लेल्या उपरांत जी फायली कलेक्टर आणि डेप्युटी कलेक्टर आपल्या लेवलाचेर अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर हे काम घेवंक शकता, रिटर्निंग हॉलाचेर काडटा आनी WRT आणि PWD घालता धाडटा. आयज 3 वर्सां जाली स्पीकर सर, माझे 15 प्रपोजल WRT कडे आणि PWD कडे पेंडिंग आसा. कित्याक कलेक्टरान आनी डेप्युटी कलेक्टरान सायट इन्स्पेक्शन केले, सगळे केले आणि जो तेंच्याकडे ऑथॉरिटी असताना सुद्धा तेंच्यांनी काढला आणि ते WRT कडे धाडलेले आसा. माझो इतलोच रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर आमच्या मिनिस्टरा कित्याक आयज WRT आणि PWD हे काम घेवपाक सोदता जाल्यार ते NOC मागता आनी हो जो जागो आसा तो गव्हर्मेंट लँड आसा. जेन्ना हांव गव्हर्मेंट लँड असताना हांव इतलोच रिक्वेस्ट करता एक ब्लँकेट NOC आमकां हे दिवची म्हणून तुम्ही साऊथ गोवा कलेक्टराक मातशें तुम्ही इन्स्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा कित्याक ही फक्त रिटर्निंग हॉलाक लागून आनी हे रिटर्निंग फाल्यां कितें डिझास्टर जाल्यार आमकां त्रास ते लोकांक त्रास जातले. सो हांव मागता कितें हे बेगीनच्या बेगीन आमकां एक ब्लँकेट NOC हे फक्त हे 15 प्रपोजल ओनली फॉर दीस 15 प्रपोजल विच इज पेंडिंग विथ द WRT. स्पीकर सर, एक मुद्दम हांव तुमकां एक बारीकशी गजाल सांगता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेनी केसीस ऑफ सनत रेग्युलरायझेशन ऑन एनक्रोचमेंट लँड गव्हर्मेंट लँड ही आसा, तशेंच ट्रान्सफर ऑफ बार्केट एक्सेट्राची चल्ला. एक मुद्दम सांगता आनी जी पेंडिंग आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन फॉर लास्ट मोर दॅन 10 years आसा. बट आतां हांकां एप्रुवल मेळपाक लागलेलें आसा, खुबशी केसींक एप्रुवल मेळपाक लागलेलें आसा. बट एप्रुवल मेळोन कितें जालां, जे तुमी चार्ज करता विथ द प्रेझंट प्रिवेलिंग मिनिमम लँड रेट्स इन्क्लुडिंग 5 times पेनल्टी म्हणल्यार कसो आतां दीस अमाउंट गोस इन टू क्रोज. एक तुमकां एक्झाम्पल एक तुमी नोटीस धाडलेली आसा, श्रीमती सोनाबाई सीताराम मांद्रेकर ताका नोटीस धाडलेली आसा, ताका एरिया तेणें मागलेली आसा हेज्या लागून रेग्युलरायझेशनाक लागून 190 स्क्वेअर मिटर, जस्ट 190 स्क्वेअर मिटर आनी ताका तुमी अमाउंट कितलो भरपाक लायला ना तूं स्पीकर सर, इट इज 1,90,00,000 Government land. 1,90,00,000 Government land. Yeah, I got the letter. In government land. Sir, In government land. on government land. So now that amendment is come, now, so will be the On same. government, I can give it now itself to use. No, our amendment we have brought yesterday. Okay. So that will be coming. So I think in that it will be. अशी खूपशी केसीस आसा, मातशें The rate will लक्ष be घालपाची reduced. गरज आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 52 लेबर हेजेर चड घेना. एवरी सेशनाक एवरी मनसून असेंब्लीक हांव इश्यू उलयता. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय खबर आसा आनी मिनिस्टर तुमकां हांव सांगपाक सोदता, हे जे आमच्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेडची जी कंपनी बंद पडली 2016 आनी हेंची अजून पर्यंत सेटलमेंट जाल्लेलें ना. एवरी मॉन्सून सेशनाक हांव हो इश्यू उलयता आमच्या वेस्टर्न इंडिया शिपयार्डाचे. आणि हेजी केस जी पेंडिंग आसा ती तुमची लेबर कोर्टान पेंडिंग आसा, तशेंच नॅशनल कावन्सिल ऑफ लॉ ट्रिब्युनलान पेंडिंग आसा आनी हेंची फूल एंड फायनल सेटलमेंट अजून पर्यंत जाल्लेलें ना. आनी जे वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेडाचे जे ऑपरेशन सस्पेंडेड जाल्ले 2016 अराउंड 242 वर्कर्स फॉर 4 months तेंचे अजून पर्यंत 5 महिन्याचे तेंचे पेंडिंग आसा. तेंच्यांनी एक लिक्विडेटर अपॉइंट केलो आसा, अजून पर्यंत तो तेंची केस डिस्पोज करना. सो हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकडे मागता हेजेर मातशें लक्ष घालून बेगिना बेगीन करचें. स्पीकर सर, चड टायम घेनासतना 2 मिनटां घेता. डिमांड नंबर 7 उलयतना सेटलमेंट लँड रिकॉर्ड हेजेर मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता. एक केस आसा आमचे हर्बर सड्याचेर
मुर्मोगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जी गव्हर्नमेंटान लँड अलॉट केला मुर्मोगांव पोर्ट ट्रस्टाक MPT ते आता MPA जाल्लेले आसा ऑथॉरिटी जाल्लेले आसा बाय गव्हर्नमेंट लँड ऑन गव्हर्नमेंट लँड आणि बाय PT शीट नंबर सर मुद्दाम हो नोट डाऊन कर PT शीट नंबर 13 चार्टर नंबर 8 as per form B which has an area of 2,36,854 square meter. Part of the said land was allotted to MPA. Allotted part of the land. म्हटल्यार त्यांचो टोटल जो लँड तांकां अलॉट जाला तो तुमकां सांगता. Prior to allotment, as per Form B of settlement and land records, apart from government name, there was also a name of Sri Anand Dondu Duri, whose house exists for more than 100 years and reflect on the survey plan. Also, there are other 20 houses on the said land, including a temple. हेजो जो नातू आसा अनिल काणकोणकर हेका आतां नोटिसीस येयलेले आसा. आफ्टर allotment, Form D was generated for area of 1,15,785 square meter with PT sheet number 8 and charter number 4 showing the part of the land is possession with MPA. The balance land of around 1,21,000 square meter still reflect in Form B, but the name of Sri Anand Dondu Duri does not reflect. जेन्ना तिची आमचे कडेन ऑर्डर आसा पयलींची लँड रिकॉर्डान तेजें नांव हे हांगा आसा स्पीकर सर ऑलरेडी आनंद दोंडू डुरीचे आनी आतांचे सर्वे प्लॅन जो केल्लो आसा MPAन केल्लो आसा तेजेर हेजें नांवूच ना आनी त्याच प्रमाणे MPAन तेंचेर केस घातला आनी ती केस आमच्या सिव्हिल कोर्टान चलताली थंयसर अनिल काणकोणकर आनी बाकीचे 20 जाण जिखले. MPAन मागीर डिस्ट्रिक्ट कोर्टान घातली थंयसरूय अनिल काणकोणकर अदर्स 20 वॉन द केस. ते मागीर हायकोर्टान गेले. म्हणजे तुम्ही चिंता स्पीकर सर कशें हे नाचयता MPA आमच्या लोकांक आणि हायकोर्टान डायरेक्शन दिले की बाबा दिस केस हॅज ऑलरेडी बीन डिस्कस आता दे हॅव सेंड इट बॅक टू सिव्हिल कोर्ट इन वास्को आणि थंयसर सिव्हिल कोर्टान कितें डिसिजन जाल्लें आसा एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट केला अ सर्वेयर फ्रॉम लँड अँड सेटलमेंट ऑफिसांसून वास्कोसून आणि ताका ऑथॉरिटी दिल्लेली आसा हे स्टडी कर आनी काबार कर. जेन्ना लँड रिकॉर्डान तेजें नांव आसा ऑलरेडी म्हाका दिसना हेजे भितर कितें डिफिकल्टी आसा. आतां MPT म्हणटा ती प्रॉपर्टी आमची हय तुमकां अलॉट केला तो ही प्रॉपर्टी तुमची बट 1,21,000 स्क्वेअर मिटर जो आसा तो ह्या लोकांची प्रॉपर्टी आसा हेंची कितें 1,21,000 ना जी घरां ते 20 घरां आसा इन्क्लुडींग वन टेम्पल हे तांकां सेफगार्ड करपाचे. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर कितें हे आमचो सर्वेयर जो अपॉइंट केल्लो आसा नोडल ऑफिसर म्हणून कोर्टान ताका मातशें इन्स्ट्रक्शन दिवचे आनी हेंचो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करून घेवपाचे. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो स्पीकर सर. आज हांव स्पीकर सर आमचे माननीय मुख्यमंत्री तशेंच माननीय रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांचे आभार मानपाक सोदतां. तांच्यांनी आमच्या एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स आनी ग्रँट ऑफ लँड एक्ट 2015 सेकंड अमेंडमेंट केलें आनी आमच्या मयेकारा खातीर जो एक एक्ट तयार केल्लो जो होल गोंयकारा खातीर केला पण मयान ताजो जो वापर जाल्लो आसा तितून जे अमेंडमेंट केला तितून सेकंड अमेंडमेंट हाडल्या नंतर एक डॉक्युमेंट दिवन ती वर्साटी वेरासिटीची जी प्रूव करपाक मेळ्ळी त्या बद्दल हांव माननीय मंत्र्यांचे आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. तशेंच जो आनीक सेकंड विंडो ओपन केलो त्या द्वारे जे थोडेशे प्रलंबीत अर्ज कोणाक करपाचे उरलेले आमचे नागरिकांनी तांकां 90 दिसाची मुदत दिली आनी ही मुदत 10 जुलै पासून सुरू जाल्ली आहा आनी 7 ऑक्टोबराक सोंपतली. तेन्ना हे सुद्दां जी सवलत दिल्या बद्दल हांव माननीय मंत्र्यांचे मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानूंक सोदता स्पीकर सर. जशें मया जमनीचो विशय आमच्या सरकारान सोडलेलो आसा स्पीकर सर तसोच आमच्या मय मतदारसंघात इतर जे वन मावळग्या कुडचिऱ्या किंवा सरवण कारापुरो ह्या जाग्याचेर आलवारा गव्हर्मेंट लँड्स आहा त्या जाग्याचेर काही लोकांनी अर्ज केल्ले आसा स्पीकर सर. माननीय मंत्र्यांनी आयकून घेवचे स्पीकर सर की जे अर्ज प्रलंबीत आसा ते सुटावे करपाक लागून सरकारान इन्स्ट्रक्शनां दिवची स्पीकर सर. दुसरो पॉयंट आमच्या तनमार आमचो जो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा तो मयासून तेजी जमीन घेतलेली ह्या तनमार प्रोजेक्टा खातीर आनी तेन्ना लँड लुजर्स जे आसले जे शेतकार आसले तांकां प्रॉमीस केल्लें एजन्सीन की तेंचे कंपेन्सेशन दितले आनी तांकां जी झाडां आहा ती ल्हान दितले म्हणून ते आयज दिवंक ना. ते मातशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवचें स्पीकर सर. तशेंच आतां डिजास्टरा बद्दल सगळ्यांनी उलयलें हांव चड उलयना तेच्या बद्दल स्पीकर सर. सरकारान आमच्या एक निर्णय घेवन जे प्रलंबीत
अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे ते सगळे अर्ज जे जे लोकांचे आसा तांकां जे लॉस जाल्ले आहा तेजे पयशे बेगींतल्या बेगीन दिवचे स्पीकर सर. Under 20 point program, government allotted plots to needy poor people. And the criteria that the allottees should construct their houses within 3 years. पण तशें जायना स्पीकर सर. काही प्लॉट जे आसा ते विदाउट कंस्ट्रक्शन उरलेले आसा ते तेजी रिसर्वे करची आनी निडी पर्सनांक ते परत प्लॉट दिवचे स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत खाजन शेती आयज नश्ट जायत येयल्ली आसा आनी हेजी वेरियस कारणां आसा आनी एक कारण आहा म्हणजे ते ग्रोईंग मॅनग्रोव्स. गेल्या विधानसभेन हांवें एक तेजेर कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें स्पीकर सर की एक पॉलिसी फ्रेम करची म्हणून. आनी आयज अशें दिसता की ही शेतां सगळीं मॅनग्रोव्स जास्त जाल्ले आसा ताका लागून पॉलिसी हाडप खूब इम्पॉर्टंट आहा स्पीकर सर आनी ही पॉलिसी हाडची अशें हांव सभागृहाक विनंती करता स्पीकर सर. It is observed that many files pertaining to mutation, partition are found pending. Thereby, people staying in Monkarial property have to face hardship, especially to develop their houses, use the access आणि water electricity connection घेवपाक खूब त्रास जाता. Because सर ही पेंडन्सी आमकां पयस करची पडटली. ताका लागून हांव मागता सभागृहा कडेन आमच्या सरकारान एक पॉलिसी हाडून हेजेर बेगींतल्या बेगीन डिसिजन घेवन मुणकार भावाक आमच्या न्याय दिवचो. स्पीकर सर, लेबर डिपार्टमेंटान जे मोस्टली द वर्कर्स वर्किंग इन प्रायवेट कंपनीज, mostly the private companies, due to the labor dispute, there are many cases pending before Labor Commission. Thereby, it fails to give proper justice to the workers. अशा स्पीकर सर की थोड्या कंपनीतल्या कामगारांचे खूब प्रलंबित केसी आहा. केसी सुटावो करपाक लागून सरकारान मातशी हितून दखल घेवची आनी तांकां न्याय दिवचो स्पीकर सर. Okay, thank you, Speaker sir. Honorable members, Mrs. Divya Rani. Sorry, Mr. Kedar Naik. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Speaker sir, demand number 33, revenue. Speaker sir, revenue department जे कोर्ट आसा बार्देजान, जंय हजारांनी लोक आपापले मॅटर्स घेवन ते म्हणजे अटेंड करतात. स्पीकर सर, कितें जाता ते कितल्या पयशान येता, सिनियर सिटीजन आसता, थोडे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट घेवन येता आनी तांकां लास्ट थंय पावतकूच कळटा की आपले मॅटर जे आशिल्ले हे पोस्टपोन जाले आनी कॅन्सल जाले म्हणून. ड्यू टू वेरियस रिजन्स तांकां म्हणजे कोण ऑफिसर आसता थंय, डेप्युटी कलेक्टर जावं मामलेदार जावं, तांकां कितें अर्जंट मिटींग आसतली ऑर सम अदर इम्पॉर्टंट थिंग. पण स्पीकर सर, कितें जाता हितून तेंचे एडवोकेट आनी ते पयसान आयिल्ले लोक जे आसा तांकां परते एक डेट घेवन परचे वचचे पडटा. स्पीकर सर, आयज आमी सगळ्या कडेन टॅक्नॉलॉजी यूज करता. म्हाका दिसता ह्या हितून सुद्दां आमी टॅक्नॉलॉजी यूज करपाक जाय. एटलिस्ट एक 24 hour प्रायर इंटिमेशन जर तांकां गेलें थ्रू SMS आसूं जावं कितें एक वॉट्सॅप मॅसेज आसूं जाल्यार म्हाका दिसता हेजो भरपूर फायदो लोकांक जातलो. पयसच्यान लोक येता तेंचो टायमूय सेव जातलो, प्लस तेंचे पयशेय सेव जातले, तेंचे लॉयराची फीज आहा त्योय तांकां सेव जातल्यो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू मेक सम कायंड ऑफ सिस्टम where they get intimation at least 24 hours in advance, at least a SMS or a WhatsApp, something. Speaker sir, mutation cases म्हाका दिसता भरपूर पेंडींग आसा आमच्या बार्देस रेवन्यू डिपार्टमेंटान. स्पीकर सर, म्हाका दिसता सिंपल केसीस ज्यो आसा तितून कांय इश्यूज ना, त्यो म्हाका दिसता हे सगळे मॅटर आसा स्टिप्युलेटेड टायम फ्रेम आसपाक जाय हेका, आनी ते टायम फ्रेमाचे भितर ह्यो सगळ्यो इश्यूज आसा, म्युटेशन्स आसा, हे सॉर्ट आउट जावंक जाय. अदर केसीस वेर देर आर ऑब्जेक्शनल केसीस कितें आसा, इश्यूज आसा ताका टायम घेतले उपकारता. पूण स्टेट केसीस आसा म्हणजे क्लियर केसीस आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता म्युटेशन जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, बार्देस रेवन्यू ऑफिस बिल्डींग आमची आसा, इट इज इन व्हेरी बॅड शेप. स्पीकर सर, थंय तर तेंचो कॉरिडोर सुद्दां आसा, थंय 2 मनीस एक टायमार चलूंक शकना. आनी जर ते दिसा मॅटर्स सुबेज आसा जावं ते दिसा म्हणजे लोक त्या बिल्डिंगेन सुबेज आसा जाल्यार 2 लोक चलूंक सुद्दां शकना, इतले वायट एनवायरमेंट ते हितून आसा, कंडिशन ते हितून आसा. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट ऑफिसर सुद्दां आसा, तांकां सुद्दां वर्कींग एनवायरमेंट जें आसा हें बरें आसपाक जाय.
सो ताका लागून म्हाका दिसता ते पार्किंग सुद्दां आसा दर इज इनएडिक्वेट पार्किंग. सो हे सगळे इश्यूज म्हाका दिसता आतां कंटिन्युअसली इतली वर्सां जाली आमी त्या बिल्डिंगान फेस करता. इट इज हाय टायम ऑनरेबल रेवन्यू मिनिस्टर की बार्देस ऑफिस जें आसा इट शूड बी इदर शिफ्टेड टू अ न्यू प्रिमायसीस नाजाल्यार एक नवी बिल्डींग तरी एटलीस्ट बांदची जंय लोकांक बऱ्या तरेन येवंक तांकां जे मॅटर्स आसा म्हणजे बसूंक तरी कोण सिनियर तांकां बसून तरी ते मॅटर आपले अटेंड करपाक लागून मेळटले. ट्रान्सपोर्ट आमचे पार्किंग जें आसा ते पार्किंग ते सिस्टमॅटिकली जातले. सो म्हाका दिसता इट इज हाय टायम सारकें की आमचे बार्देस ऑफिस जें आसा रेवन्यू डिपार्टमेंट बी इट डेप्युटी कलेक्टर आसूं जावं मामलेदार आसूं आनी ऑल दी अदर ऑफिसर्स हांगा न्यू बिल्डींग येवपाची आमकां सामकी गरजेची. स्पिकर सर, तलाटीज आसा आमच्या एवरी पंचायतीन थोडे तलाटीज आसा दीस तलाटीज हू आर ओल्ड आय कॅन से हू आर नॉट कंप्युटर फ्रेंडली. ते तुजी जेन्ना तूं रेजिडंट सर्टिफिकेट घेवन ते अप्लाय करूंक वता जावं तूं कास्ट सर्टिफिकेटीक वता तेन्ना ते थंय एप्लिकेशन आसा ते एक्सेप्ट करना. ते म्हणटा की ऑनलायन तुमी अप्लाय करा म्हणून. स्पिकर सर, सामकी सिरियस मॅटर हे आनी हांव ऑनरेबल मिनिस्टर रेवन्यू मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां की अशें जर मॅटर आसा थंय न्ही कितें जाता प्रॉब्लम यंग पीपल कोण आसा दे डू इट ऑनलायन पूण ना जाल्यार कोण म्हणजे एड्युकेशन कमी आसा जे कंप्युटर फ्रेंडली ना जेंकां अपलोड करूंक खबर ना जावं कोण सिनियर सिटीजन आसा घरा कोण ना आनी त्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. अशे केसीस आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या पंचायतींनी जाल्लेली घडलेली केसी आनी खुबश्या पंचायतीन जाता आसतल्यो. सो हेका लागून म्हाका दिसता ह्या मॅटरान आमी लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 72 सायन्स एंड टेक्नॉलॉजी एक मोठो विशय. स्पिकर सर, म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा फाटल्या दिसांनी मातसो थंय इश्यू भरपूर जालो आनी फाऊल स्मेल जो वास मारपाक लागलो तो सरावंडींग सगळ्या एरियांनी वास येवपाक लागलो आनी तो इतलो स्ट्रॉंग वास आशिल्लो की म्हणजे जेवपाक सुद्दां जायना पळय इतलो स्ट्रॉंग त्या एरियान वास आशिल्लो. स्पिकर सर, फॉर वॉट एवर रिजन्स म्हाका दिसता एवरी इयर अशे एक इश्यू जाता पूण फायनली इट इज सॉर्टेड आउट. आय एम नॉट सेइंग दॅट इट इज नॉट सॉर्टेड आउट. थंय आतां एक एबल्ड ऑफिसर आमचो आयिल्लो आसा हरीश अनगोडकर हू इज अ एबल्ड ऑफिसर. म्हाका दिसता तेज्या हातान एटलिस्ट हें सॉल्व जावचें अशें आमी ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता. आमी लास्ट टायम एक जॉयंट मिटींग घेतली थंय आनी आमी आमचे इश्यूज आसा ते मांडल्या सगळ्यांनी म्हणजे सगळे गांवचे कोण प्रॉमिनंट लोक आशिल्ले पंचायत मेंबर्स सरपंच आमी सगळे गेलेले थंय आनी आमकां दे अश्योर्ड अस दॅट दे वील रिजॉल्व द इश्यू एंड आय एम शुअर दॅट दे वील. स्पिकर सर, हितून आनी एक आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की सगळे तेंची जी कमिटी आसा वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाची तेजेर आमचे 2 सरपंच घालचे आनी MLA म्हणूनय थंय घालचे. कित्याक जाता थंय कितें डिसिजन मेकींग जाता जावं आनी कितें आसा तितून वी शूड बी पार्ट ऑफ इट. सो कितें जाता ना आमकां कळनासतना ते डिसिजन्स जाता जावं तेंचें मॉनिटरींग सिस्टम सारकें ना हे सगळें आमी उलयल्या ते दिसा ऑनरेबल मिनिस्टर आनी ते आमकां अश्योरूय केला की आमकां ते कमिटीचेर ते घालतले म्हणून. सेकेंड ऑनरेबल मिनिस्टर, एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयिल्लो तेन्ना एक आमकां तेंच्यांनी थंय व्हेहिकल प्रोवायड करपाचें अश्योर केला प्लस सालिगांव पंचायतीक ओन्ली 1 पंचायत व्हेहिकल आनी वेस्ट कितें आसा ते कलेक्शनूय तेंच्यांनी अश्योर केला. सो आय एम इन टच विथ हरीश. ही सेड दॅट ही वील डू इट शॉर्टली. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की हेजेर लक्ष घालचें. हांव हे उलयता आसतना आनी एकूय म्हणटा की अशें न्ही हांव एक रॉंग मेसेज पास करता अशें जावंक फावना की कित्याक वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आनी सगळ्या खुबश्या एरियांनी येता. सो एक रॉंग मेसेज वचूंक फावना की तो कितें फेल जालो जावं आनी कितें जालो अशें कांय ना. फक्त आमचें रिक्वेस्ट आशिल्लें तें ओवरबर्डन जाला आनी म्हाका दिसता सगळ्या कडेन जर वेस्ट मॅनेजमेंट हें आयलें प्लांट आयले जाल्यार रिजॉल्व जातलें. कितें जातलें जी कॅपेसिटी वाडल्या आनी खंयचे भायले खूब कडले आमकां इवन पोंडा सारकिल्ल्या जाग्यांतले ते वेस्ट आमचे कडेन येता. बेजिकली दीस प्लांट वॉज फॉर ओन्ली फॉर बार्देस आनी कोस्टल एरियाज. सो तेका लागून म्हाका दिसता सगळ्या एरियांनी जर प्लांट जाले जाल्यार हो इश्यू जो आसा हो रिजॉल्व जातलो. सो डोंट टेक माय दीस एज इन अ रॉंग दीस मॅनर की हांव कितें म्हणजे हेजें रॉंग उलयता म्हणून. इट इज अ व्हेरी रिलायंट प्लांट कितें आसा पळय तो. सो इतलें सांगता आनी हांव आशा दवरता की ऑनरेबल मिनिस्टर ह्या प्लांटाचे बेगींतले बेगीन आमकां इश्यू आसा तो रिजॉल्व करून दितलो. थँक्यू. Alex. Speaker, sir, I rise to support the demands. Settlement and records. Settlement and records and the office, and I think the minister should go and see. There are a lot of issues in South Goa.
demarcations bhi tinga zaite tras jatai. Really there is a problem there. So I feel that the minister should go there and personally see what is going on in that office, because records जाऊन थंय कितें जाय, demarcation जाय, कितें जाय, it's not going as per, even stipulated time they could check केलें. If you see generally how many applications have come in and how many have been settled, you will be able to come to know the scope. The scope will be far beyond comparison to even general standards. Forget about being good standards. Because Kumdadi demarcations hain dalo hain. 3% pending hai. Jenna agriculture munta tinga ami kitya sangtat. At least there are places where everybody is talking of environment and environment decay. Then these things should be paid focus. So there should be some mechanism where even in the agenda that is coming, applications that are coming, which are of priority. Agriculture and जाऊन priority ha. ती पहिले applications घेवपा जाय. Application should not be on priority and what is the interest of the office. It should be in interest of what is for the atmosphere, for the village, for the city, for the state. Some mechanism, if you can adopt there, which applications begin Yopachi, urgent Haiti, which will help as a minister for revenue, which will help ecology and environment. Because sir, collected North Goa. North Goa, we don't go much to that office, but at least South Goa. South Goa, there is a Rasholantami trawlers park kottat. All the trawlers have been parked there and they create nuisance. In Kutbon, there was a problem of cholera. The cholera problem, ingzait mon steps ham kit gele. The panchayat has been raising issues. We have been writing to the collectors also. What is happening to all that? It is, plus there is a public nuisance there. Tinga aita any place, any open space, riverside, aita kon drink matat mu boisal ma kaina. Akke suicide pede ko tar laka gela. Bang galar bangaje bostat. Bang gana zalari ani kitaje bostat. Gade atta park kota. Loud music is going on. Will you take upon you steps to see that some legislation is brought? In those areas, collector issues a ban for such type of activity. Because here sogle zalo ha, and think burge sugele drink matai, cigar matai, ani ao assembly homaji ule tolon drugs matai, ani kit matai, shezrang thing tras kotta. Plus, ekodante ha. I'm not talking only of Rashol also, even other areas in Amche constituency. This is most important. One of the reasons where children are going out in the night. They go out in the night and do this. Even that will stop. Somewhere, I am on record to tell the police, dogs and police station person door. The local body should take some decision. The local body should take some action. Locals, panchayats, police take action. Police take action, but why don't you identify such type of places? Get the authority to identify such places and put a notice and find people who are there. We have got so much garbage. We have got garbage act in place. Put something. Start a system which will keep these people away from doing all these things. Because collector South Goa, the collector is doing a good job. We have no anything against the collector, but the office, collectorate office pade ha, take maintenance hai. Akke building side office hai, to geli SPD building in the office hai. The office so ling adpa kori. Spend some money. There is a lot of extra space there. Try and accommodate those offices in this. It will save us rents also. Get all the offices here. There is space in the collector. Space na munna. Try and streamline the offices. Why we are too old space ha? Let all the offices be in one building. Maintenance of the toilets, maintenance of the staircase, maintenance of lights, maintenance of water, maintenance hygiene. Hygiene is most important there. I would request the minister visit the collectorate
It's not, I know it is not, you should not go there or nothing. It should be upon you to see that people get the best of service, South Goa. Yes. It is district hospital in Bogleha. See what is going on, see the traffic, see the arrangements, see the vehicle arrangements, see the parking. See that the front gate of the collector was not in proper. See those things, small things which are important, which will help the people of the south, Speaker sir. Toilets, Muntu, I've been saying, have some good system in place. Bito Sotanch tuka, ofsam Bito Sotan tuka, waseta. So it should not be. Speaker sir, revenue chulutana, kumdadi chet zaitulopa. I'm raising one issue of Serula Comunidad. Serula Comunidad I have been raising issues for many years. I have given minister some land which have been recovered in Pilan Comunidad and Serula Comunidad. I identify Kon. I brought to the notice of the government and the minister also how fraudulently Skriva down document forge Kon, translate haite document na ite biste translate kutmun dako translation can authenticate korop ani more than 20,000 30,000 zumin ekelle. I think we have recovered that land. See that land, I will remind you again, that same land I will remind you again, try and give it to some good people, some make good use out of it, because that land would have gone into some other possession which has come in. Speaker sir, I am raising one issue where a case in police case pasun झाल्या Mapsa police station CR under section 19 CRPC. I am giving you the details because we are running short of time, but I will give you the case. Yeah, key case in what steps you have taken. Tenka police in arrest kelai, soil kelai, thoda arrest kelai. What action you have taken in that for the whole thing? I'll give you the matter. Because landlocked, I'll just speak about landlocked properties. Landlocked properties, even Shetang. Shetang hai ami. Shetang ospak tractor dekho orpa amko mehna, machine orpa mehna. There are so many places where landlocked banda vela log tu sakal orandina. What steps? Every time I have raised this issue, we have raised it before also. Will you do something concrete? My demand is that will you bring one act in place for agriculture at least? I know that land is expensive, I know acquisition is tough, but at least for agriculture, will you make some step, will you take some steps to see for agriculture at least rasta dilo kai na? Tale amka machine ingsan ting aram patta, tingsan ing aram patta, pon over kadaba dinai. All these issues we have been raising. So I will remind you at the time of the and motorable access. Some properties also don't have accesses. What about those property? Whether you have been able to throw light and tell us what you have done as far as as far as what you have done for properties which have no access. Speaker sir, talking about science and technology. Science and technology is the last topic. Speaker sir, amgele demand ha. We have got just extend by 2 minutes. I have got dark spots of garbage. So I would request the waste garbage management to clear some spots of us. We will put surveillance in place. Where area? I'm giving you all the 6 areas I have identified. Okay. I demand that Garbage Corporation clears those spots for us. We will put cameras and we will take action. Sarke moin munte te sanstha sakal data se doni places garbage dump Bogleha. Atta todete. I would request, I am giving you that I made a letter, I officially write to you, but in the reply for the demands, please see that you are taking my work as far as. 1 minute. Yes, because सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटांवर येतं. Because sir, all these things, all the garbage and all those, these stretches, ये garbage पड़े हा ते इतू मेहनत साला. इतली मेहनत झाला हा पावसान ते घातला पा मेळना पावसान घातले जाल्यार ते it is consisting of diapers and what else all pampers which all आता पासून घालपा जायना आनी कोण उडयता आमलो लोक उडयता गिमांतल्यान आमी we somehow manage. I hats off to those people जे कोण लोक काम करताय थिंगा ते खरें तांकां एप्रिशिएट करपाचें कित्याक कोणा कडेन बऱ्या मनशाक तें काम जायना आमी एकदां उब रावताय थिंगा उब रावता तेन्ना चोयताय कितलो वास येता तो what details. Sorry? Give me the details, I'm saying. Yeah, I'll give the details. I want an assurance that you will, we will, and संस्थार पडे हा संस्थाचे 2 मिनिट उलयता संस्थाचेर आमी
वर्सांनी वर्सां हो इश्यू घेतलो आहा सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंट्स when I was in the opposition also सक्सेसिव्ह गव्हर्मेंटाक आमी सपोर्ट दिलो आहा सपोर्ट इतू दिलो आहा की आमगे संस्था क्लियर जावपा जाय म्हणून संस्था क्लियर जावपा जाय म्हणून जालें 2 मिनिटांनी क्लियर संस्था क्लियर जावपा जाय म्हणून continuously I must have written hundreds of letters remind the department about the garbage of Sastra. Suddenly somebody comes and तो म्हणटा आपण हायकोर्टा वचून कितें हें केलें म्हणून. But we are doing our job there. ना ना कितें जाता हें फॉल्स हें करप कळ्ळो हा जायते मनीस एश कोन पॉलिटिक्सान गारगेलो आहाय देखून कितें कोन फॉल्स कोन बट इश्यूज कोन इश्यू आन्सर करप आनी इश्यू टॅकल करप असेंब्लीन कंटिन्युअसली फॉर द लास्ट 4 टर्म्स सोशल इश्यू लागून हांवें पण हितू केलो आनी सक्सेसफुली इट हॅज गॉट कंप्लिटेड थोड्यांगे नशपा आसता मुगे टेन्युरान खावा जावपाक इतले जायन गेले कोणा कडेन जावं ना ते फायनली मुगे टेन्युरान जालें आनी टेन्युरान जाता आसतना कळ्ळो आहा मॅनिप्युलेशन करून इलेक्शनाक कितें जालो आहा तें स्पेशली दिल्ली व्हॅली कितें जालो आहा तें बट आपण केलें म्हूण सांगप आनी लोकांक दिशाभूल करप बट फायनली इलेक्शना मागीर कळटा लोकांक बट इम्पॉर्टंट म्हळ्यार कितें आज जालो ना तें आजून देखून some still work is left little work is left of the existing setup we try to clear existing setup existing setup तुम्ही garbage हिंगोत्तात but आमकां थिंग एक बरो प्लांट जायो we cannot say Margaon MLA is there Fatorda MLA Kurtori MLA no we require a good plant there because in future what about the future what about the steps to be taken in future and last into future करता आसतना one more small point I forgot एक small point आता तुगेले हे हा preparedness for disaster management into एकूच point हांव सर गुड आस्क तुका what steps I demand that disaster management पळय हेच्या मुखार what can happen we never know what nature will do आज tsunami जाल्या today only there was a tsunami what can happen next are you going to take steps to see that in future we have a system in place proper system for garbage management disaster management आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात फकत राजकीय नाही सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श